Yes, there is a good news for alliance. This time in 2022 election, so all like-minded parties, there will be alliance. आमचे alliance आसतले बरोबर. आणि हे म्हणटा ते alliance म्हणटा ते सारकें गरजेचें. In 2022 आमी सुरवातेक सान जायते एक वर्स जालें सुमार आमी बोबाट मारताले की हे पावटी असेंब्ली इलेक्शनाक 2022 जे असेंब्ली इलेक्शन आहा की हे सगळे पार्टी आमी बराबर येवन इलेक्शन झगडपाचें हे सारकी गरज आहा. आतां ही गरज आमकांच ना, पॉलिटिकल पार्टी देखून लोक देखून जाय तो बोबाट मारता. लोकांचें हांवें जायतें आयकलां की हे पावटी जरी तर सगळे बराबर रावले, एकठांय रावन तर झगडले जाल्यार इट्स अ गुड फ्युचर कसो आमकां पॉलिटिकल पार्टयांक आहा. आनी हे पावटी फॉरेन्स म्हाका दिसता एज अ आमचे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे लिडर जे प्रफुल्ल पटेल साहेब, शरद पवार आमचो प्रेसिडेंट नॅशनल काँग्रेस पार्टीचो, तसोच काँग्रेसाचे लिडर, ते दिल्ली रिसेंटली मिटींग जाली आनी तेजेर एक डिसिजन अशें जालें देर वी अलायन्स हे पावटी 2022 ह्या इलेक्शन असेंब्ली इलेक्शनाक आमी हे अलायन्स जावन मुखार वयचे. हे भाशेन आसल्यार बऱ्यो, कितें आसा सगल्यो रिजनल पार्टीज जरी आसल्यो लायक पयलीं सद्या म्हणटा ते गोवा फॉरवर्ड आहा, तेंकडे MLA आहाय तेंचे, तशेंच MGP तेंकडेय आहाय आनी दुसरे पार्टी येयलोले आहाय. म्हणटकच बराबर रावन जर सगळे तर हे पावटी तर रावन जर झगडले जाल्यार म्हाका दिसता हें बरें. कित्याक आमचे सेक्युलर जे वोट आहाय ते सेक्युलर वोट आहाय ते डिवायड जावचे न्हू अशें आमकां दिसता. कितें आसता जायत्यो पार्टी कॅन्डिडेट तर बसले जाल्यार थोडे थोडे सेक्युलर वोट्स तर ओडून गेले आनी डिस्टर्ब जाले, डिवायड जाले जाल्यार सारकें न्हू. थोडे अशे प्लॅनूय चल्लेले आसा की सेक्युलर वोट्स डिवायड करचे. सेक्युलर वोट्स डिवायड कशे करचे की बाबा कोणी तरी कॅन्डिडेट बसोवचे आनी डिस्टर्ब करचे. हे 2022 असेंब्ली इलेक्शनाक हे भाशेन जावपा जायना. आनी हे भाशेन तर कितेंय जालें जाल्यार फॉरेन्स एवरी पार्टी ज्यो आहाय लायक नॅशनल काँग्रेस पार्टी जे गोवा फॉरवर्ड वो कोण अलायन्स आमचे प्री पोल अलायन्स हे आसतले तेजेर तुमी जाणे एकल्यान जबाबदारी घेवपाची. नाजाल्यार कितें आसता कोणूय कॅन्डिडेट बसलो तो डिस्टर्ब जावपा जायना. वो भितरल्यान आनी कितें सपोर्ट दिवन हे भाशेन त्या कॅन्डिडेटाक उडोवपाचे हो प्रयत्न करप जायना. कित्याक हांवें चोयलां गेले ते पावटी देखून एक दाबोले पंचायत इलेक्शनाक हांवें पळयलां. पंचायत इलेक्शनाक देखून हे भाशेन जाला की कॅन्डिडेट देखून बसोंक ना. एक कॅन्डिडेटाचेर हांवें ओपोज दिलो जिल्हा पंचायतीक हांवें ओपोज दिलो. घालता म्हणून फाटीं दवरले, कोणाक भिले, कोणाक आमदाराक भिले आनी कॅन्डिडेटूच लास्टाक घालूंक ना. आनी कॅन्डिडेट घालना आसतना हांवें ओपोज दिलो. हे भाशेन जावपा जायना. कित्याक एक जेन्ना काँग्रेस, NCP, गोवा फॉरवर्ड व MGP फॉरेन्स जर एक बरें मनान तर मुखार वयता जाल्यार बरें मनान काम करपाचें. आनी फॉरेन्स हे पावटी जो रुलींग पार्टी आहाय तांकां आमी घरा बसोवपाचो कायदो लोकांचो वोटरांचो आनी आमच्यो पार्ट्यो ज्यो आमी बराबर रावतात तेंचीय जबाबदारी जावना. TMC पयले कितें म्हणटाले अलायन्स नाका, बट कितें आसता जेन्ना सगळे पार्टी लायक मायंडेड पार्टी बराबर बसल्यो आनी तेन्ना एक डिस्कशन जालें म्हणटकच हे सगळे एक तेन्नाच एक डिसिजन सारकें घेवपा जाता. बट आज लायक अ बिग ब्रदर्स लायक काँग्रेस दे हॅव टू टेक इनिशिएटीव. व्हेरी स्मॉल ब्रदर म्हणजे एक मुखार वचून इनिशिएटीव घेवन अशें मुखार वचून सारकें अलायन्स करपाचें हें थोकले कितले सीट मागतले से आमी आमचें लिस्ट दिलां. काँग्रेसा कडेन आमी आमचें लिस्ट दिलां. सो मे बी ते गोवा फॉरवर्डांनी तेणी आपलें लिस्ट दिलां आसतलें. वो आमच्या MGP तेणी हें दिलां आसतलें. म्हणजे हे भाशेन हें सगलें तेजेरूच कितें आसता जायतें तर मागलें कितें आहा फायनली कितें आसता बराबर बसून डिस्कस करून फायनलायज करपाचें.
ते काम लायक मायंडेड पार्टीज म्हणटा ती आता पहिले सध्या म्हणटा ती आमचे लायक सी काँग्रेस नॅशनल काँग्रेस पार्टी आमची नॅशनल काँग्रेस पार्टी तसोच गोवा फॉरवर्ड आमचो ती पार्टी द MGP हा सो हे दिसांनी एक बोबाट आयक येता म्हणटा ती आम आदमी आयक येता TMCचे हा हे भाशेन आतां हे भाशेन ह्यो पार्टी बसून तर सामक्यो एकठांय रावल्यो जाल्यार हितून एक फायदो आहा कित्याक थोडेशे सेक्युलर वोट्स देखून डिवायड जाले जाल्यार न्हू खरेंच हे व्हडलो प्रॉब्लेम असो जातलो हितून हे भाशेन कितें आहा आमकांय कितें आमकडे कितें वोटर आसा आमचे बरे मागपी हांगा आहाय आमचे आख्खे देखून पूण हांव कित्याक लागून सांगता तेंगेले एक पावटी अशें काँग्रेसान देखून त्या लिडरान सांगलां की काँग्रेसान सांगलां की बाबा कितें तर कोणूय कॅन्डिडेट हो कोणूय आसतलो तो आमकांय लायक जावपा जावो कित्याक आमी तो काम करून आमकांय जिखोवपा जाय सो तेका लागून एक हे भाशेन एक डिस्कशन आमचे हेजेर जाल्लें वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर आतां आम आदमी म्हणटा ते कितें आसता फायनली आमचें कितें आसता एक आमचे लिडर आहा आमी आमचे लिडर जशें कितें डिसिजन घेता ते आमचे लिडर आमकडे गोंया आमकडेय जाता सो आमी ताका एक आउट जे कितें कंडिशन कशें आहा गोंयांत तेवूय आमी ताका इन्फॉर्म करता म्हणटकच हेजेर आमचें कितें आसता काँग्रेसाचे लिडर जे आमचे नॅशनल पार्टी ज्यो आमचे आहा तेंचे लिडर ते बसतले आनी हेजेर कितें तरी एक डिस्कशन मुखार वयतले तितले काँग्रेसाचे आतां कितें आसा आमकडे हिंगोडे वोटर आहा सो फायनली कितें आसता कॅन्डिडेट देखून म्हणटा तो एक बरो कॅन्डिडेट पडपा जावो इवन वास्को देखून बरो कॅन्डिडेट आसपा जावो सो तो बरो कॅन्डिडेट काँग्रेसान कितें सांगलां लायक दे वील टेक मी इन कॉन्फिडंट लायक बिकॉज चोयतले कोण जर बरो कॅन्डिडेट आहा दे हॅव टू डिस्कस विथ मी सी हांव पयलो इनिशियली हांव कितें आहा पयलो म्हणजे म्हणटा ती कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा ती वास्को आतां जेन्ना 1999 जेन्ना हांव इलेक्शनाक तेन्ना बसलो तेन्ना हांव जिखलो खूंय वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन आतां तसोच 2007 असेंब्ली इलेक्शनाक परतून जिखलो आनी जेन्ना वोटर खुंयचो म्हाजो वोटर आसलो खुंयचो लायक दाबोली म्हणजे न्यू वाड्या थोड्या कडेन चिखले वयर थिंगा हे म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीले म्हाजे वोटर आनी हे म्हाजे स्ट्रॉंग वोटर्स आयज पासून ह्या वोटरांनी म्हाका इलेक्शनाक जिखोनूय पयला ह्या वोटरांनी म्हाका इलेक्शनाक हारोनूय पयला म्हणजे तुजो फिल्म कितें तो ह्या लोकांक म्हाजें सगळें बरें वास सगळें खबर आहा ल्हानातलो ल्हान भुरगो आयज म्हाका वळखता म्हणटकच हांव सांगूंक वता कितें दाबोली हे पावटी कितें अबाउट 16 to 17,000 वोटर्स दाबोली शिफ्ट जाल्लो आनी जेन्ना 2012 जेन्ना डिलिमिटेशन येयलें तेन्ना दाबोली म्हणजे न्यू वाड्यान डिवायड जालें आनी वाड्यान ते सगळे दाबोली गेले आनी हे दुसरो हाफ न्यू वाड्या आनी हे वास्को येयले सो 2012 तेन्ना हांव इलेक्शन हारलो म्हणटकच आतां म्हाका अशें दिसता कितें हे म्हागे वोटर म्हणटा ते सारके स्ट्रॉंग वोटर्स ह्या वोटरांकूय हांव जावं की हांव परत हे दाबोली येवचो दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन हितून हे हांव काम सुरवात केला ऑलरेडी केलो ना केला इवन कॉर्नर्स मिटींग हांवें घेतल्या जाय जाल्यार म्हाका एक रिकॉर्डूय आहा दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी कमिंग बॅक टू द वास्को म्हणटा तो कितें वास्को म्हणटा तो आमचो खाऱ्यावाडा आमचो बरो स्ट्रॉंग सारको मांगरान म्हणटा भाव आसतना म्हजो मांगरान बरो स्ट्रॉंग आहलो पूण तरी पूण आमचो मांगरांतलो लोक बरे मागपी आहा म्हणटकच हे भाशेन एक सर्टन कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची म्हणटा ते कितें सारक्यो एक कॉन्स्टिट्युएन्सी हेजे आहा आमकां दोनी हितून देखून हांवें देखून म्हणला इवन वास्को म्हाजो 5,000 वोटर आहा नो डावट पण दिस टायम म्हाका अशें दिसलां इट इज अ बेटर की दाबोली म्हणटा ते सारकें स्ट्रॉंग म्हाजे जावन गेलोले आहा आयज म्हाका जसो फीडबॅक मेवता आयज जसो म्हाका
जे आमचे पयलींचे आमचे वोटर आहा लायक सपोर्टर आहा ते येवन तेंकोडे हांव मिटींग घेता पूण मिडियाक आयज पासून कांय दाखयलो ना कित्याक दाखयलो आमगे लिस्ट दिला आमच्या लिडरान दिला ऑलमोस्ट 7-8 आमी दिला Mapsa is there. Yes. Now, don't ask me particular the constituencies and I said, I told you the number, we have given the number. Which are hunchu constituency. That definitely we will open it when it is comes to the discussion and it. So, सुरुवाती आमकां जायत जाण येवन मेवले आनी जायत जाण मेवून आमकां देखून तें डिस्कशन जे जालें पूण कितें आसता एक म्हणटा तो जो अलायन्स पार्टनराचें जें सगळें आयकुपा पडटा सपोज हाल्या उमको मनीस अलायन्स जेन्ना पार्टनर आमी बसले जर दुसरो पार्टीचो हो कॅन्डिडेट नाका म्हणली जाल्यार तुका इतलें सांगूंक वता आमी वी आर व्हेरी स्ट्रॉंग तूं तर सर्टन कॉन्स्टिट्युएन्सी तर गयल्या सी आमकां बेश्टो एक विनेबिलिटी ऑल्सो इज अ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक हें आहा आमकां जिखपाक जाय आमकां बेश्टो फॉर नेम सेक आमी बसोवपाक सोदना आमी अशें आमच्या लिडरांक देखून कितें आसा आमचो एकलो आमकां सुबेज MLA जावपाचें आमकांय आहा कितें आसा आमकोडे बरे कॅन्डिडेट आहाय आनी आमकोडे कॅन्डिडेट अशें आहाय आमकोडे 2-3 देखून एक कॉन्स्टिट्युएन्सी कॅन्डिडेट आहाय पूण आमी ती एक फॉर्म्युला आमी यूज केलो ना सारकी आमी म्हणटा ते एक कॅन्डिडेटाचेर एक स्ट्रिक्टली एक कॉन्स्टिट्युएन्सी अशें करून आमी दवरलो आहा आमी हे अलायन्स म्हणून बोबाट मारपाची उलोवपाची म्हाकाय एक पाटी बेजार येयला कित्याक कितले पावटी हांव जालो अलायन्स म्हणटा आनी फाल्यां कांयच जायना बट आतां चोयला ते भाशेन आमच्या लिडरांनी जायते इंट्रस्ट घेतला आनी तशेंच काँग्रेसाचे लिडरांनी इंट्रस्ट घेयला आनी अलायन्स म्हाका दिसता 100% हे पावटी अलायन्स हें करपाचें हें सगळें डिसिजन आयज जाला आमच्या सेंट्रलानूय जाला म्हणजे आमचे लिडर बसले काँग्रेसाचे लिडर बसले तेणें उलयलें तशें रिसेंटली आमी आनी काँग्रेसाचो जो प्रेजिडेंट आहा थंयूय बसोन आमी हें डिस्कशन आमचें